आमकां रसलो देव आज आमचे मोदेगांत हाजर आसा. म्हजो आनी तुजो अपरिमीत रितीन मोग करतलो देव ह्या वेळार आमचे मोदेगांत हाजर आसा. हो पवित्र देव आमचे मोदेगांत हाजर आसतना ताचेर एक मोगाळ नदर आमी घालया आनी आमची दिश्ट ताचे थंय आमी खंचोवया. ओ पवित्र देव जेजू ख्रिस्त हांगासर हाजर आसतना सर्व देवदूत आंच बडवे सांगाता मोरी माय ताची आवय सर्व संता भक्तांक सांगाता घेवन ती हांगासर हाजर आसा. सगळे सर्गींचे फौज हांगासर हाजर आसा. ह्या सर्व देवदूतां सांगाता संता भक्तां सांगाता आनी आमचे माये मोरये सांगाता मेळोन हो थोडो वेळ ह्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचें आमी आराधन करया. आमचें काळीज मौन आनी कूड आमी शांत दवरया. सगळी आमची खंत बेजाराय आमची चिन्ह कितें आमकां ह्या वेळार दोसतात की सगळे आमी दगेन दवरन केवल हांव आनी म्हजो सोमी म्हणल्या भशेन त्या सोम्याचेर एक दिश्ट आमी घालया. आरंभ आनी अंत तो जावन आसा. ताचे तावन आमी आयिल्ल्या आनी ताचे थंय आमी पाटी वसोंक आसा. सर्व नांवां प्रास वर्थे नांव ह्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचें जावन आसा. सर्व राष्ट्रां ह्या पवित्र नांवांक दिंबी मोडटात. सर्व खोटे सक्ती देवसार सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान पोळण धांवतात. आमकां पातकां थावन सुटका दिवचो सोडवणदार जेजू ख्रिस्त हो जावन आसा. हर एका बंद पासां थावन आमकां सुटका दिवचो जेजू ख्रिस्त हो जावन आसा. पिडा शिडा गूण करचो जेजू ख्रिस्त हो जावन आसा. कुरड्यांक दिश्ट दिवचो जेजू ख्रिस्त हो जावन आसा. बंदेंत आशिल्ल्यांक सुटका दिवचो सोमी जेजू ख्रिस्त हो जावन आसा. तोंट्यांक सलाशें केल्लो कोडकारांक निथळ केल्लो मोन्यांक आनी केप्यांक आपण गूण केल्लो जेजू ख्रिस्त हांगासर हाजर आसा. मेल्ल्यांक जिवंत उठयल्लो जेजू ख्रिस्त हांगासर हाजर आसा. सर्व सक्तिवंत देव तो जावन आसा. ताच्यान असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना आनी कितेंच ना. सर्व राष्ट्रां ताच्या नांवांक दिंबी मोडटात. संवसार आसो आनी म्हजो आनी तुजो वैयक्तीक सोडवणदार तो जावन आसा. संवसार आसो उजवाड तो जावन आसा. आनी म्हज्या आनी तुज्या मोगा खातीर कुर्सार जीव दिल्लो जेजू होस्य जावन आसा. इतलो महिमेवंत देव तो तरी सर्व सक्तीन भरलेलो देव तो तरी
आमचो रसनार तो तरी मोरी माय आंच पडवे देवदूत संत भक्त आराधन करतात असलो सक्तिवंत महिमे बरी देव तो तरी म्हज्या आनी तुझ्या मोगा खातीर ह्या ल्हानशा अस्कत उंड्याच्या रुपाकाल तो आमचे मदेगात आज उबो आसा. हो उंडो देखता आसतना हो उंडो आमकां कितें म्हणटा, ह्या उंड्या रुपाकाल आसो जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, म्हज्या पुता आनी म्हज्या दुवे तुझ्या मोगा खातीर सक्तिवंत महिमे बरी देव जावन आसलो हांव तुझ्या मोगा खातीर एक ल्हानशा उंड्याच्या रुपाकाल हांव आसा. तूं म्हाका कितलें मोलादीक म्हूण तुका दाखोवच्या खातीर तूं म्हाका कितलो मोलादीक म्हूण दाखोवच्या खातीर हांवूच सर्गा संवसाराचो देव एक ल्हानशा उंड्याच्या रुपाकाल देवून आयला. आनी हो उंडो आमी देखता आसतना ह्या सक्रामेंताचेर भोव पवित्र सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालता आसतना आमी जाणा जावया ताची महिमा उणी जावंक ना, ताची सकत उणी जावंक ना, ताची पदवी उणी जावंक ना. तस महिमे भरीत देव सक्तिवंत आनी पदवेदार देव तो ताच्या मोगाचें भरपूर रूप हो पवित्र सक्रामेंत जावन आसा. तर ह्या वेळार परत एक पटी म्हज्या आनी तुज्या खातीर सर्ग सोडनो मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त तसो नियाळ आमी करया, ताच्या मोगाचो नियाळ आमी करया. येदोळ पर्यंत ताचे मोग करूंक आमी सोलवाल्याव जावंक पुरो, आमची दिश्ट आमी ताचेर घालूंक सुकल्याव जावंक पुरो. पूण आज ताची महिमा जाणा जावन ताचो मोग जाणा जावन आसतना ह्या वेळार परत एक पटी विश्वासाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळयवया. जेजू तूं म्हजो जावन आसाय आनी आपले जेजू आज तावन हांव तुजो जावन आसा आनी आपले जेजू हे हांव तुजो आनी तूं म्हजो म्हणल्या ह्या नव्या मोगाच्या एकवटान सोमया परत तुका विश्वासाच्या सताच्या आनी मोगाच्या दिश्टीन हांव आराधन करूंक आशेता म्हूण सोम्याक आमी सांगया. आनी परत कमान वर्शीप म्हणल्या हे गायन आमी गायता आसतना सगळ्या आमच्या काळजान मोगान विश्वासान ह्या आमच्या मोग करणाराची जेजू क्रिस्ताची आमी आराधन करया. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, He is precious, King of glory. Hallelujah, 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 hallelujah. हो थोडो वेळ सोम्याच्या हजरपणान आमी बसचे. कोणाक दिंबी घालून रावोंक जाय तुमी दिंबी घालयेत, कोणाक बसूंक जाय तुमी बसयेत. आनी खंयच्याय रितीनी तुमी सोम्या मुखार धरणीर बसता जाल्यार धरणीर तुमी बसयेत, कशें जाय तशें तुमी सोम्या मुखार ह्या वेळार आसचे. पूण कितें भोव गरजेचें ह्या वेळार आमच्या पातकां विशान आमी थोडो नियाळ करया. इजाया प्रवादी केदाळा देवाची महिमा देखता. इजाया प्रवादी केदाळा सर्गींच्या राजाचें दर्शन तो देखता. आनी थंयसर ते देवदूत ते
थंयसर सोम्याचे देवाची महिमा गावन ते पवित्र 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 म्हणलें ते गायन गावचे इजाया प्रवादी तें दर्शन देखता इजाया प्रवाद्याक पयल्यान पयलें झळकाल्लें जावन आसा आपूण एक पातकी म्हणून आनी तो ओपून काण घेता त्या देवा मुखार हांव एक पातकी जावन आसा आनी हांव पातकी मनशां मदें हांव जियेता आनी आपूण एक पातकी जावन आसा ताका भोगता सोम्या तुजी महिमा पळोवंक हांव फावो न्हय तुज्या मुखार उबें रावंक हांव फावो न्हय कित्याक हांव एक पातकी जावन आसा आनी आज ह्या सोम्या मुखार जिवंत देवा मुखार आमी हजर आसतना ह्या वेळार आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरून आमी म्हणया सोम्या हांव एक पातकी आनी तुज्या मुखार उबें रावंक हांव फावो न्हय सोम्या तरी पूण तूं म्हजो मोग करताय म्हणलें हांव जाणा आनी तूं म्हाका आज नितळ करतलोय म्हज्या पातकांत हांव म्हणलेंय हांव जाणा सोम्या वय सोम्या म्हाका नितळ जावंक जाय तुवें इजाया प्रवाद्याक कशें त्या उज्याच्या आकट्यान नितळ केलोय गे सोम्या तशें आज म्हाका तुज्या पवित्रत्म्याच्या उज्यान तुज्या रक्तान धुवन नितळ कर सोम्या आनी आस्तावन म्हाका एक नवें रसन कर हें जावं दी आमचें मागणें आनी ह्या वेळार सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालता आसतना आमी दिश्ट घालचें जावन आसा सोम्याच्या काळजाचे वयर आनी ताचें काळीज जावन आसा तें पेटचें काळीज म्हज्या आनी तुज्या मोगान तें पेटता म्हज्या आनी तुज्या मोगान पेटचें तें काळीज जावन आसा आनी म्हज्या आनी तुज्या मोगा खातीरच ह्या काळजान ताकाच ताणें रितें केलां हो थोडो वेळ सोम्यान आमचे खातीर काडिल्ले कश्ट आमी नियाळ करया ह्याच कुर्साचेर आमी एक दिश्ट घालया आनी सोम्यान काडिल्ले ते कश्ट म्हज्या आनी तुज्या खातीर ह्या वेळार आमी नियाळ करया म्हजे खातीर सोम्या तूं कश्ट सोंसलें म्हजे खातीर सोम्या अखमान आनी निंदा तुवें सोंसलें म्हज्या खातीर सोम्या ते जरबादाचे मार तुवें तुज्या पाटीर काण गेलें सोम्या आनी ते मार तुज्या पाटीर पडता आसतना सोम्या ते मांसाचे कुडके तुज्या पाटीत हांव ते उसळटले तुज्या कुडीत हांव ते उसळटलें आनी रगत थंयसर वाळटलें सोम्या आनी म्हज्या खातीर सोम्या तुज्या पवित्र मुखामळाचेर त्या लोकांची तुज्या दुस्मानाची शिंपी तुवें खाण गेली सोम्या तुज्या पवित्र मुखामळाचेर तांणी तुकले तुज्या तोंडाक तांणी थापडां घालीं सोम्या मार घालें सोम्या म्हज्या खातीर तुवें सोंसलें म्हज्या खातीर सोम्या कांट्याचो मुकुट तुवें तुज्या माथ्यार काण गेलोय ते कांटे तुज्या माथ्या भितर रिक्त आसतना ते कांटे तुज्या दोळ्या म्हणसर ते तोपून भायर येता आसतना सोम्या तुज्या दोळ्या मुखार आशिल्लें जावन आसा म्हजें तोंड आनी तुजें काळीज बडयतलें म्हज्या नांवां खातीर सोम्या म्हजे खातीर वय म्हजेच खातीर तो कुरीस काणगोन तूं चल्लोय सोम्या आनी म्हजेच खातीर सोम्या त्या धुळीचे वयर तूं पडलोय ते धुळीन तुजी कूड बुडोवन गेली सोम्या त्या कुर्साक पोंदा तूं पडलोय सोम्या तूं चिड्डलोय त्या कुर्साच्या त्या भारान तूं चिड्डलोय सोम्या आनी म्हज्या खातीर सोम्या तुवें तुका सवणगो करूंक सोडलोय म्हज्याच खातीर त्या कुर्साक तुवें किळावंक सोडलें सोम्या आनी म्हज्याच खातीर त्या कुर्सार तूं उमखाळटाय सोम्या त्या 3 खिळ्यांचेर तूं उमखाळलोय जेजू उस्वास काडूंक तूं कश्टलोय सोम्या तरी पूण तुका कळीत आशिल्लें तुज्या रक्तान मात्र आबळे तुजो पूत तुजें धुव नितळ जावंक साध्य आसा तुज्या रक्ता शिवाय हेर खंयच्याय वस्तू वरवीं सक्ते वरवीं तुजो पूत आनी तुजें धुव नितळ जावंक साध्य ना आनी त्या खातीर तुजें रगत तुवें म्हजे खातीर ववयलें सोम्या तुजो मोग म्हाका समजून दिवंक तुका जाय आशिल्लें तूं म्हजो कितलो मोग करताय म्हणलें हांवें समज जाय आशिल्लें सोम्या आनी त्या खातीर त्या तुज्या कश्टा मुखांतर त्या कुर्सा मुखांतर तुज्या मोगाची भास तूं म्हज्या काळजाक उलयलोय सोम्या हा सोम्या हांव कितल्या कठीण काळजाचो हांव कितल्या कठीण काळजाची जावंक पावलें
तुझे कश्ट हांव जाणा आसल्यारी तुझ्या मोगाची भास म्हज्यान समजून काणगोंक जाली ना सोम्या. म्हजे पाताक तुका कुर्सायता म्हणलें हांव जाणा आसल्यारी परत आनी परत हांव पातकार पडलो सोम्या. तुझ्या मोगाची रूस सागच्या बदलाक पातकाची रूस हांवें साकली सोम्या. वय सोम्या, जुदासान 30 नाण्यांक तुका विक्रीत केलो, पण हांवें कितलेगी फावटी तुका 30 नाण्यांक विक्रीत केलां सोम्या. कुडीच्या कुशलकाये खातीर, संवसारी वडण्या खातीर, पातकी सवयां खातीर, हेरा मनशां खातीर, जायत्या कारणांक सोम्या हांवें तुका सर्गा संवसाराच्या महिमे भरीत देवाक हांवें विक्रीत केलो सोम्या. म्हाका बोगूस सोम्या, म्हाका बोगूस. आयच्या दिसा म्हजी पातकां हांव वळखतां सोम्या. म्हज्या पातकांक लागून हांवें नासाय जाय आसलें, तरी पूण सोम्या तुज्या काकुळतीन आजून हांव जियोन आसा. मात्र न्ही सोम्या, इतलो कठीण पातकी हांव तरी आबळे आस तुजे मुखार तुज्या हाजरपणांत येवंक म्हाका तुवें फावो केलाय. हे पातकी काळीज काणगोन तुजे मुखार उबें रावंक हांव ना फावो सोम्या, तरी तुज्या मोगाक लागून हांव आज हांगासर उबें रावंक शकलां सोम्या. वय सोम्या, आज म्हजी पातकां हांव वळखतां आनी आस्तावन हांव तुजे खातीर जियोंक आशेतां, कित्याक तुवें म्हाका तुजेच खातीर रचयलोय आनी आस्तावन हांव तुजे खातीर जियोंक आशेतां सोम्या. सगळीं म्हजी पातकां हांव सांडतलो सोम्या, सगळीं म्हजी पातकां हांव सांडतलो. क्षणीक सुखा खातीर तुका हांवें विक्रीत केलो सोम्या. आज आसून फाल्यां नास जावच्या कुडीच्या कुशलकाये खातीर हांवें तुका विक्रीत केलो सोम्या. कितल्यागी तुज्या भुरग्यांक, तुज्या पुतांक आनी दुवेंक हांवें पातकान घालो सोम्या. तुज्या दोळ्यांत हांवें दुखां गळयलीं सोम्या. आनी हांव परत असो करचो ना सोम्या. आनी मुखार ह्या संवसारान हांव तुजो पूत आनी धूव जावन जियेतां सोम्या. तुजो उजवाड हांव हेरांक जातलो सोम्या. तुज्या मोगाची रूस हांवें आज साकलां तर सोम्या, ओ मोग हांव हेरांकी तिलसितलो सोम्या. येदोळ म्हणसर कितल्या लोकांक म्हज्या पातका निमती हांवें तुजे तोंड पयस वेलां तर, आनी हजार लोकांक हांव तुजे थंय पाटी हाडटलो सोम्या. आस्तावन हे परिवर्तनाचें जीवन हांव जियेतां सोम्या. आनी जाके बाबरी कोणाक हांवें कितें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव पाटी दितलो सोम्या. म्हजे वरवीं जाल्लो अन्याय हांव सारकें करून दितलो सोम्या. तितलें मात्र न्ही, आत्मे तुजे तावन हांवें पयस केल्ले त्या आत्म्याक पाटी हाडटलो. मात्र न्ही, हजारांनी आत्म्याक हांव तुजे थंय पाटी हाडटलो सोम्या. आयच्या दिसा म्हाका बोगूस, तूं म्हजो गवळी जावन आसाय. तुज्या रक्तान ह्या वेळार म्हाका तूं धुवन निथळ कर सोम्या. इसाया प्रवाद्याच्या ग्रंथान पयल्या अध्यायान 18वें वाक्य तूं म्हणटाय सोम्या, तुजी पातकां ती रक्ता बरी तांबडी जाल्यार ती धुवन हांव हिमाप्रास धोवीं करतलो. आनी सोम्या, आयच्या दिसा रक्तान बुडोवन रक्ता बरी तांबडे जावन म्हजें काळीज पातकान मेळकटें जावन गेलां सोम्या. आज परत म्हाका धुव आनी निथळ कर. धव्या हिमाप्रास म्हाका धोवें कर सोम्या. आनी ह्या वेळार सोम्याक आमी उसारन सांगया, आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया आनी सोम्याक आमी उसारन सांगया, बोगूस आमकां ए सोम्या जेजू. आमची जाप जावन दी, बोगूस आमकां ए सोम्या जेजू. बोगूस आमकां ए सोम्या जेजू. आमी केल्ल्या सर्व पातकां खातीर बोगूस आमकां ए सोम्या जेजू. पातकां मारिफात अखमान निंदा तुका हांवें केल्ल्या खातीर बोगूस सोम्या जेजू. बोगूस म्हाका म्हण आमी सांगया, बोगूस म्हाका ए सोम्या जेजू. बोगूस म्हाका ए सोम्या जेजू. पवित्र कुंगार फावोती थायराय नासतना हांवें सेविल्ल्या खातीर बोगूस म्हाका ए सोम्या जेजू. आत्मीक निरासक्त हांवें दाखयल्ल्या खातीर बोगूस म्हाका ए सोम्या जेजू. म्हज्या काळजाच्या धरुणाये खातीर
बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू तुका पयलो स्थान दिनासतना हेरा मनशांक हेरा वस्तूंक हेरा संगतीक हांवें पयलो स्थान दिवन तुका हांवें देगेन दवरल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू तुज्या मोगाक हांव कुरडो जाल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू तुजें कश्ट मरण हांव जाणा आसल्यारी ताका फावो तें मोल हांवें दिनातल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू तुज्या मोगाळ आपोवण्याची पाताक सांडून तुवें दिल्ल्या पाताक सांडूंक तुवें दिल्ल्या त्या उल्याची हांवें बेपारवो केल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू तुज्या सर्व बेसांवांचो उपकाराचो उगडास दवरिनासतना तुका विसर्न जियेल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू तुजो मोग करिनासतना म्हज्या काळजाच्या दारार तुका लांब काळ हांवें राखोंक केल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू संवसारी कुशलकाये फाटल्यान वेळ विबाडल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू म्हजी कूड जिवंत देवाचें मंदीर जावन हांवें सांबाळनातल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू म्हज्या सर्व अनिस्कळपणाच्या पातका खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू म्हज्या मुस्तायकी आनी साली मारिफात आनेकल्याक हांव पातकाक कारण जाल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू देवाचो मोग तुजो मोग विसरन मनशाचो मोग सोदून हांव धांवल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू पेल्याचो मोग करूंक हांव सुकोन पडिल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू पेल्याची कूड तुजें मंदीर म्हणलें वळखनासतना अनिस्कळपणाच्या पातकांक हांव पडिल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू पेल्याक बोगसणें दिनातल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू तुज्या दोळ्यांनी दुखां गळयल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू ह्या संवसारान तुजी साक्ष जावन तुजो उजवाड जावन हेरांक तुजो मोग वांटिनातल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या जेसू तर ह्या वेळार जेजू बऱ्या गवळ्या म्हणलें कांतार आमी गावन सोम्या तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर परत म्हाका धुवन हिमाप्रास धवें कर म्हूण ह्या कांतारा मारिफात आमी सोम्या लागीं मागुया जेसू बऱ्या गवळ्या जेसू स्वादी पोळ्या सरकी नाव तूं देवलो सोदून म्हाका आयलो पोळे हांव दिशेळी तुका सुकोन केली तुझे थंय व्हड म्हाका पयसो नाका पोळे हांव दिशेळी तुका सुकोन केली तुझे व्हड म्हाका पयसो नाका जेसू स्वादी मोगा सांडलो हांवें तुका कोंडा वाटली पिसार ओट आथाली पाटी म्हाका आपो गाया तुज्या लिपो नानी पवित्रता धवो सदा काळजा पाटी
सुंदरा बोलो बतरा सूर्य prosper sali moa rasenyochi mokshi suki some kartu maha kupe sat hai koi na Sudi Sarga Jisu Kiso में कर दो माका कुर्बे जात से कोई कभा हांगासर आमचे मोदेगात हजर आसा मात्र न्ही आमचे मोदेगात तो सलोन आसा जायत्या जाणांक ह्या वेळार सोमी आपड आसा जायत्या जाणांची दारूण जाल्लीं काळजां ह्या वेळार सोमी आपडन मोवाळ करून आसा कोणाक जर तर रड जाय म्हूण बगता तर सोम्याच्या आजारपणान दुखां गळोवन आपणान रड जाय म्हूण बगता तर लज सोडून ह्या वेळार सोम्या मुखार दुखां गळोवन रडा कित्याक सोमी हांगासर तुमचे मोदेगात चलोवन आसा मात्र न्ही तुमच्या बगलेक तो उबो रावन तुमकां तो आपड नासा सोम्याच्या मोगान तुमकां बरच्या खातीर ह्या वेळार मागा सोम्या तुज्या मोगान म्हाका बर म्हणून ह्या वेळार आमी मागया हो जावन आसा वेळ आमकांच आमी सोम्याक समर्पण करून दिवतात आसलो येदोळ म्हणसर आमची जिणी आमच्याच खातीर आमी जियेल्या आमच्याच खातीर ही जिणी आमी जियेल्या सोम्या जेजून म्हाका ताचे खातीर रसलो म्हणलें विसरन ही जिणी म्हजीच म्हणल्या भशेन म्हजेच खातीर ह्या संवसाराक हांव आयिल्लो म्हणल्या भशेन हांव जियेलो आज आमी परत सोम्याक सांगया जेजू म्हाका तुवें रसयल्लें तुजे खातीर जावन आसा म्हजें काळीज बोडयता तुजे खातीर जावन आसा म्हजें काळजान आसचेंच तुज्या खातीर हो जीवच तुज्या खातीर सोम्या कित्याक तुजे खातीर म्हाका तुवें रसलां सोम्या सोम्या आज म्हणसर हांव जल्मोन आज म्हणसर तुवें म्हाका राखलोय तरी म्हाका पोसलोय तरी हर एका आपायांतलें पिडे शिडेंतलें मरणांतलें म्हाका तुवें राखून सांबाळन व्हेलोय तरी सोम्या तुका हांव विसरलो म्हज्या जिणयेंत सर्व बेसांवां देण्यांनी तुवें भरलें तरी सोम्या तुका हांव विसरलो सोम्या वय सोम्या तुवें म्हाका रसयल्लें तुका जाणा जावंक तुजो मोग करूंक तुजी सेवा करूंक आनी तुज्या सांगाता ससनाचें सूख भोगच्या खातीर पूण सोम्या तुजो मोग हांव जाणा जावंक सुकलो तुजें पवित्रपण हांव जाणा जावंक सुकलो सोम्या तुका पाटी मोग दिवंक हांव सुकलो सोम्या तुजी सेवा करूंक हांव सुकलो तरी पूण तुज्या काकुळटीन आज म्हाका हांगासर तुवें आपोवन हाडलाय परत एक नवें आपोवणें म्हाका दिलाय परत एक नवें जिवीत आज म्हाका तूं दिवन आसाय सोम्या तर सोम्या आज तावन हें जिवीत हांव तुज्या खातीर जियोंक आशेतां आज तावन हें जिवीत हांव तुज्या खातीर जियोंक आशेतां वय सोम्या तूं जावन आसाय म्हजो गवळी तूं जावन आसाय म्हजो गवळी सोम्या यू आर माय शेपर्ड लॉर्ड एंड आय एम युअर शीप तूं जावन आसाय सोम्या म्हजो गवळी आनी हांव जावन आसा सोम्या ती शेळी
आनी सोम्या ह्या शेळयेक म्हाका खंयसर जिविताचें उदक मेळटा, खंयसर पासवो सरो मेळटा, खंयसर विशय मेळटा, खंयसर शांती मेळटा आनी समाधान मेळटा म्हणलें गवळी जाल्लो तूं मात्र जाणाय सोम्या. पूण म्हज्या कुरडेपणाक सोम्या तुका सांडून हांवूच सोदून गेल्लो. खंयसर म्हाका शांती समाधान मेळात, खंयसर म्हाका खुशालकाय मेळात आनी खंयसर म्हाका उदक मेळात, खंयसर म्हाका पासवो सरो मेळात म्हण हांवूच तुका सांडून सोदून गेलो सोम्या. आनी शेळी जाल्ली हांव तुका सांडून गेल्ल्यांत हांव पडलो सोम्या, हांव घायेलो सोम्या, मेळो हांव जालो सोम्या, कांट्या झडकुटा मदें हांव शिरकोन गेलां सोम्या आनी म्हाका भायर येवंक आज जातेत ना सोम्या. पूण जेजू तूं म्हजे खातीर सुकोन गेल्ली शेळी हांव तुका बोव मारता देखून म्हजे खातीर तूं आयिल्लोय सोम्या. आनी सोम्या तूं म्हाका आयच्या दिसा ह्या कांट्या झडकुटा मदें हांव सोडयतलोय. तूं आज म्हजे गाय बांदतलोय, तूं आज म्हजी दुखां पुसतलोय, तूं आज म्हजें मेळेपण तुज्या रक्तान धुवन नितळ करतलोय आनी आपले सोम्या परत आज एक नितळ शेळी जावन तुज्या हातांत तूं म्हाका उखल धरतलोय आनी तुज्या काळजा लागीं म्हाका तूं पोटलून धरतलोय सोम्या. कित्याक तो जावन आसा तुजो मोग सोम्या. तुज्या मोगान तूं कोणायकी पयस दवरिनाय सोम्या. कितलें कठीण पातकांत हांव पडलां तरी, तुका विसरलां तरी, म्हजोच वाटो सोदून हांव गेलो तरी, म्हजीच योजना हांवें केली तरी, सोम्या तुज्या दोळ्यांनी दुखां हांवें गळयलीं तरी, तुका हांवें झरबनाचे मार घाले तरी, तुज्या माथ्याक हांवें कांट्याचो मुकुट सांसिलो तरी, तुका कुरीस वावय करून कुर्सार तुका हांवें मारलो तरी सोम्या तूं म्हाका शिक्षा दिनाय. बगार तूं म्हाका तुज्या हातांनी उखलोन धरताय, तुज्या काळजाक पोटलून धरताय सोम्या, तुज्या काळजाक लागीं जावन. वय सोम्या आबले आयकता म्हाका तुजें काळजाचें तें बडवणें. तुज्या काळीज हर एक पटी बडयत आसतना वय सोम्या म्हजें नांव तें काडन आसा. वय सोम्या तुजें काळीज हर एक पटी बोब मारन म्हणटा तुजो हांव मोग करता आनी तूं म्हाका जाय. जेजू आज म्हाका आयकता. इतले दीस म्हाका आयकनातलें सोम्या तुज्या मोगाचो ताळो, पूण आबले जेजू आतां म्हाका आयकता. आतां म्हाका आयकोंक सुरू जालां. वय सोम्या तूं म्हणटाय तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हाका जाय म्हण तूं म्हणून आसाय. दोनी हात उक्ते दवरन तूं म्हाका आपोवन आसाय सोम्या तुज्या वेंगेंत. सोम्या आस्तावन हांव ह्या संवसाराची जावन जियोवची ना, ह्या संवसाराचो जावन हांव जियोवचो ना, पूण आस्तावन हांव तुजे खातीर जियेतलो. आनी आपले म्हजी सर्व योजना तुज्या पांया मुखार हांव समर्पण करून दितलो. म्हजी सर्व पातकी सवयो तुका हांव समर्पण करून दितलो. म्हजी सर्व खंत बेजाराय दूख बांदपास सोलवणी म्हजी सकत म्हाका तुवें दिल्ली देणी, म्हजें सगळें जिवीत सोम्या म्हाकाच रितीन करून तुका हांव म्हाकाच परिपूर्ण रितीन भेटोवन दितलो सोम्या. कित्याक आस्तावन हांव न्ही सोम्या ह्या संवसारांत जियेता, बगार हांव आनी तूं सांगता ह्या संवसारांत आमी जियेतले हांव सोम्या. हांव आनी तूं सांगता ह्या संवसारांत जियेतले हांव सोम्या आस्तावन. तर सोम्या आबले तुज्या गायल्ल्या हातांनी सर म्हजी संगती ह्या वेळार जिणयेची संगती ह्या वेळार हांव समर्पण करून दितां. सोम्या म्हाका गूण कर, सोम्या म्हाका गूण कर. म्हजे गाय बांद, परत म्हाका गूण कर, म्हाका नितळ कर. तुज्या जिविताचें उदक म्हाका दी. आस्तावन म्हजो गवळी जावन जिविताच्या उदका कडेन, पांचव्या सरोवा कडेन, विशेवाच्या जाग्याक म्हाका तूं आपोवन व्हर सोम्या. अशें एक दीस म्हजो आत्मो तुजे सांगता एकवडतलो सोम्या त्या पवित्रपणाच्या शिखरार. सोम्या आस्तावन म्हाका चलयतलो देव तूं जा. आमची जाप जावन दी. हांव तुका समर्पितां ए सोम्या जेजू. तुका समर्पितां ए सोम्या जेजू. म्हजी सर्व खंत दूख आनी बेजाराय हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजे सर्व बांदपास
हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजे सर पातकी सवयो वायट सवयो हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजे सर कुडीचे कुशलकायेचे सवयो हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजे सर संवसारी वडणी हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजी सर्व सलवणी हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजी सर्व पिडाशिडा हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजी सर्व योजना हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजे सर्व भेम भिरांत हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजी सर्व लज आनी खावजेणी हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजेच विशान म्हाका आसचें कीड मनोभाव हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजे सर राग हाग्याचो स्वभाव हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजे सर्व ना बोगसणे हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजे ते आसचे सर्व हंकार आनी स्वार्थ हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजें खालतेंपण नाथल्लें जिवीत हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजी सर्व देणी हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजी सर्व तालेंतां हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजी सर्व बुदवंतकाय हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजें शिकप आनी म्हजें काम हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व मोगाळ मनशांक हांव तुका समर्पित हांव जेसू म्हजें सगळें जिवीत हांव तुका समर्पित हांव जेसू आनी ह्या वेळार शेपर्ड ऑफ माय सोल आय विल गिव यू फूल कंट्रोल सुम्या गवळ्या म्हज्या सगळें म्हज्या जिविताचें नियंत्रण हांव तुका दिता म्हण ह्या कांतारा मारिफात आमी गावया. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead me, I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I will give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made my choice to listen to your voice, and wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Hallelujah, 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 hallelujah.
हो वेळ जावन आसा आमचे जिणी आमी सोम्याक समर्पण करून दिलें. वय सोम्या तूं म्हजो गवळी जावन म्हज्या सांगात आसतलोय. पांचव्या उदका सरशीन तूं म्हाका व्हरतलोय. पांचव्या सरोवर सरशीन तूं म्हाका आपोवन व्हरतलोय. जिविताचें उदक म्हाका तूं दितलोय. विशेव म्हाका तूं दितलोय. सर्व अपायांत हांवन म्हज्या दुस्मानांत हांवन म्हाका तूं राखून व्हरतलोय. वय सोम्या म्हज्या जिविताच्या बऱ्या दिसांनी, म्हज्या जिविताच्या काळ्या दिसांनी, कश्टांच्या दिसांनी, मरणाच्या तणीर समेत सोम्या तूं म्हजे सवें आसतलोय. वय सोम्या तुजी बेतकाटी म्हाका धैर्य दिता. तुजें हाजरपण म्हाका बुजयता आनी धैर्य दिता. सोम्या आज तावन तूं आनी हांव सांगाता हें जिवीत जियेतलें हांव सोम्या. आनी सोम्या हो वेळ जावन आसा म्हजेंच काळीज आज तुका हांवें भेटोवन दिवन सो. येदोळ हें काळीज हांवें हेरा मनशांक भेटोवन दिल्लें. हेरा मनशांचो मोग हांव आशिल्लो. हेरांचो मोग तांणी म्हजो मोग करतात म्हूण तांच्या तोंडांत हांव आयकूंक आशिल्लें. हेरांनी म्हाका मोलादीक म्हणून आपय जाय. हेरांनी म्हाका म्हजोच म्हणून आपय जाय म्हणून हांव आशिल्लें. आनी कोणायच्या मोगा वरवीं म्हाका तृप्ती मेळ्ळी ना सोम्या. हर एक मनीस म्हणल्यार बरी म्हाका ताणें दुखयलें सोम्या. हर एका मनशाच्या मोगा फाटल्यान हांव धांवलो तरी, हेरा मनशांच्या मोगा फाटल्यान हांव धांवलो तरी तांचे तावन म्हाका मेळिल्ल्या मोगा प्रास चड दूख म्हाका मेळ्ळें सोम्या. आनी हांव घायेलो सोम्या. जायत्या जाणांनी म्हाका अखमान केलो, निंदा केलें. तूं पळोवंक सोबीत नाय म्हणून सांगलें. तूं काळशें म्हूण सांगलें. तूं खंयच्या उपकाराक नातुल्लो म्हूण सांगलें. तूं बुदवंतकाय नातुल्लो म्हूण सांगलें. खंयच्या फायद्याकी नातुल्लो म्हूण तुका सांगलें. म्हाका सांगलें सोम्या. हांव जल्मान आतलेरच बरें आसलें म्हूण जायत्या जाणांनी सांगलें सोम्या. वय सोम्या हांव कोणाकच नाका. हांव सगळ्यांक जडाय असो. कोणूच म्हजो मोग करिना. म्हाका सुलवणी मात्र मेळटा. ह्या संवसारांत हांव जियोंक फावो न्हय. आली चिंतना घेवन, निराशा घेवन मुखल्यान हांवें हांसलें तरी काळीज म्हजें रडतलें सोम्या. आनी रडचें काळीज काणगून हांव तुजे मुखार आज आयलां सोम्या. वय सोम्या आज हांव जाणा आसा हे सर्व म्हज्या दुखीक, म्हज्या रडण्याक, म्हज्या सलवणेक कारण जावन आसा हांव हेरा मनशां फाटल्यान धांवल्लें. ह्या संवसारी मनशां फाटल्यान, संवसारी वस्तू फाटल्यान, संवसारी संगती फाटल्यान हांवें धांवल्लें. संवसारांत जैत जोडणं, संवसारांत नांव जोडणं, हांवें संतोष आनी शांती म्हजी करियेत म्हूण हांवें चिंतिल्लें जावन आसा सोम्या. ह्या दुखाचें कारण, ह्या सलवणेचें कारण, ह्या रडणेचें कारण सोम्या आज हांव वळखून घेता. हो संवसार म्हाका शांती दिवंक शकना. हो संवसार म्हाका समाधान आनी जैत दिवंक शकना सोम्या. पूण जर तर ह्या संवसारा फाटल्यान हांव धांवलो तर म्हजो आत्मो हांवें होगडायचें पडटलें सोम्या आखरेक. पूण सोम्या आबळे आज म्हजें काळीज त्या संवसारांत हांव फाटीं घेता. आनी आबळे आज म्हजें काळीज हांव तुका दितां. आज म्हजें काळीज तुज्या काळजाक हांव भेटोवन दितां सोम्या. वय सोम्या तुवें सांगलाय कितलें चड तुका तूं खाली करताय तितलें चड तुका म्हज्या मोगान हांव भरतलो. सोम्या सर्व म्हजे एटॅचमेंट्स हांवें धरून दवरल्ल्यो संगती हर एक ह्या वेळार तुज्या पांयां तळा समर्पण दिवन म्हाकाच हांव खाली करतां सोम्या. आनी म्हाकाच हांव खाली करता आसतना म्हजें काळीज तुज्या मोगान भर सोम्या. वय सोम्या आज हांव जाणा जाता पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हणून हांव जाणा जाता सोम्या. सांत तेरेजा ल्हान फुलाक तुवें सांगिल्ल्या बरी पवित्रपण जावन आसा सोम्या तुजी खुशी करची. आनी तुका हांवें कितें जाय जय, तुका हांवें कितें जाय जय तें हांवें जावनचें जावन आसा पवित्रपण सोम्या. पवित्रपण जावन आसा सोम्या तुजी खुशी करचें. आनी पवित्रपण जावन आसा सोम्या तुका हांवें कितें जाय जय तें जावनचें म्हूण तुवें सांत तेरेजाक दाखोवन दिल्लें आज हांव मानून घेता सोम्या.
म्हाका तुवें तुज्याच खातीर रचलाय सोम्या, म्हजें काळीज तुज्याच खातीर रचलां. वय सोम्या, तूं म्हाका आपयताय. यू आर प्रेशियस टू मी. यू आर ऑनर्ड अँड यू आर माय बिलवेड. तूं म्हज्या मोगाचें जावन आसाय. म्हाका तूं मोलादीक जावन आसाय. तुजी आवय तुका विसरत तरी हांव तुका विसरचो ना. तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर हांवें बरयलां म्हूण तुवें सांगलां सोम्या. तुजी आवय ताका विसरत तरी हांव तुका विसरचो ना म्हणल्यार सोम्या, आज हांव जाणा जाता आवय प्रास व्हरतो मोग करतलो ह्या संवसारांत कोणूच ना. पूण त्या आवयच्या की चड तूं म्हजो मोग करताय म्हणलें आज तूं सांगून आसाय म्हणलें हांव वळखतां सोम्या. एक आवय आपल्या भुरग्याचें बरेंपण आशिल्लें बरी. एक आवय आपल्या भुरग्यांक सांगता सदां मेटांक गेल्लें बरी. सोम्या, तूं म्हज्या सांगाता आसाय आनी तूं म्हजो मोग करताय. वय सोम्या, सांत आगोस्तिनान सांगलें बरी आज हांव म्हणूंक आशेतां सोम्या. सांत आगोस्तिनान सांगलें बरी आज हांव म्हणूंक आशेतां. लेट हॅव आय लव्ड यू ओ ब्युटी एवर एन्शंट. कितलो वेळ करन हांवें तुजो मोग केलो सोम्या. कितलो वेळ करन हांवें तुजो मोग केलो. आनी सोम्या, परत सांत आगोस्तिनान सांगलें बरी हांव सांगूंक आशेतां. You have made me for yourself. You have made me for yourself. And my heart is restless until it rests in thee. And my heart is restless until it rests in thee. म्हाका तुवें तुज्याच खातीर केलोय सोम्या. आनी म्हज्या काळीज तुजे थंय विशेव घेतिल्ल्या शिवाय ताका विशेव ना सोम्या. तर सोम्या, ये म्हज्या काळजान तुज्या मोगान भरच्या खातीर. आस्तावन म्हज्या काळजाक तूं ये. म्हज्या काळजाचो धनी जावन तूं ये. म्हज्या काळजांतावन हांवें तुका भायर घाल्लो सोम्या, पूण आज परत म्हज्या काळजाचो धनी जावन तूं ये. म्हज्या काळजाचो राय जावन तूं ये. आनी तूं म्हजें सवें आसतना म्हाका कसलेंच बेना सोम्या. सगळें तूं सांबाळटलोय. तूं म्हाका चलयतलोय. म्हजो बापूय जावन तूं म्हज्या सांगात रावन म्हाका चलयतलोय. तर ह्या वेळार सोम्या म्हजे थंय तूं ये. तुज्या मोगान म्हाका बर. आनी सोम्या, आज हांव इतलेंच तुका सांगूंक आशेतां. तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुज्या पांयां तळा हांव बसतलो. तुज्या वाटेर हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. आनी केदींकच हांव पाटी सरचो ना. ये सोम्या, तुज्या मोगान म्हाका बर. तुजो हांव मोग करतां. तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुजो हांव मोग करतां. आतांनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो. तुजे वाटेर हांव चलतलो. तुजे संगी हांव आयतलो. हांव फाटीं सरचो ना. तुज्या पांयां तळार रावतलो. तुजे वाटेर हांव चलतलो. तुझ्या पायांत रावतलो. तुझे वाटेर हांव चलतलो. तुझे संगी हांव आयतलो. ओ पाटी सरचो ना.
तुझ्या पायांतळारा तोलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव आयकलो हांव पाटी सोडा तुझी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता जेसू तुझी हांव सेवा करता आतानी सदा तुझ्या पायांतळातलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव आयकलो हांव फाटी सोडना तुझ्या पायांतळातलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव आयकलो हांव फाटी सोडना वेरोनिका, अनिता, स्टीवन, तुमकां सोमी तुमचें नांव घाण आपोवन आसा. जावंक पुरो तुमी हांगासर आसात या तुमी कोणा खातीर मागतात, पूण सोमी ह्या नांवा मुखांत्र तुमकां दाखयता, तुमकां हांव वळखता. तूं मोजोस जावन आसाय, तूं मोजेंस जावन आसाय, तुजें नांव हांव जाणा. हो जावन आसा वेळ आमच्या सर्व बांदपा सतावन आमच्या पिडे शिडे थावन आमी सुटका जोड घेवन सो वेळ. होस जेजू क्रिस्त जावन आसा 2020 वर्सां आदीं ह्या संवसाराचेर तो चलोवन आसतना ताचे लागीं आयिल्ल्या हर एका पिडेस्तांक ताणें आपणून गूण केल्लें. हर एका देवसार लागल्ल्याक ताणें आपणून सुटका दिल्ली. ताका देखूनच देवसार ते पोळण धांवतले. रक्तस्रावाची स्त्री ती बरी जाली. कोरड्यान पळोवंक शकलो, केप्पो आयकोंक शकलो, मोनो उलोवंक शकलो, थोंटो जाल्लो चलोवंक शकलो, बागवाल्लो नीट जालो, चलोवंक जायनातलो पॅरलायज जाल्लो व्यक्ती चलोवंक शकलो, मात्र न्ही मरण पावलेले समेत जिवंत जाले. आनी होस जेजू क्रिस्त आज हांगासर आमचे मुखार हजर आसा. ताचे लागीं आयिल्ल्या कोणाकच ताणें रित्या हातांनी पाटीं धाडूंक ना. रोमाघरांक बरयल्लें पत्र 10वो अध्याय 11वी वळ अशी म्हणटा, ताका सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. ताका सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. जेरेमाया 32:27 वाक्य अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव, कितें म्हाका असाध्य. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव, कितें म्हाका असाध्य. जुआंचे शुभवार्तेंत 6:37 अशें म्हणटा, म्हजे सरशीन येतल्याक हांव केदींकच पयस करचो ना. आनी जेजू आम्हा सर्वांक आपोवन आसा, कश्टतल्यानो वजन वा वयतल्यानो म्हजे सरशीन येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. कश्टतल्यानो वजन वा वयतल्यानो म्हजे सरशीन येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. इजाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांत 46:4 वाक्य देव आमकां अशें म्हणटा, तुमचे म्हातारे प्राये पर्यंत हांव तसोच उरतलो. तुमचे केस धवे जातले तेन्नाय हांव तुमकां ववयतलो. जशें हांवें येदोळ केलां तशें फुडेंय हांव तुमकां आदार दितलो. हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां थारण दितलो. तर हो वेळ जावन आसा. सोमयाच्या पांयां तळा आमी येवचो वेळ. पूण कितें गरज आसा?
पूण कितें गरज आसा ह्या वेळार? विश्वास. सोम्याक विश्वासाच्या दोळ्यांनी आमी पळयवया आनी म्हणया, वय सोम्या, तूं आपडल्यार हांव बरो जातलो, हांव बरी जातली. तूं आपडल्यार म्हज्या पातकी संवयेंतून म्हाका सुटका मेळटली. तूं आपडल्यार आपले हांव एक नवो मनीस जातलो आनी तुज्या सक्तीन म्हाका तूं बरशी तर आस्तावन सोम्या तुजे खातीर हांव जियोंक शकतलो. सोम्या, म्हाका आपड. एक नवें काळीज म्हाका तूं आज दी. एका रक्त मांसाचें काळीज, तुजो मोग करता तसलें काळीज, तुजे उपदेशा प्रकार जियेता तसलें काळीज, पवित्रपण आशेवन पवित्रपणान जियेता तसलें काळीज आज म्हाका रसून दी सोम्या. आपले म्हजें काळीज हांव तुज्या पांयां तळा दवरतां. एक नवें काळीज म्हाका रसून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. हो वेळ जावन आसा आमी सोम्याच्या पांयां तळा मुखार येवचें. कोणाक आमकां पिडा आसा, बंद पास आसा, डिप्रेशन, सॅडनेस, सोलवणी आसा, जीवच नाका म्हूण निराशा भोगता, दूख काणगून आमी वावून आयल्या, आमी कोणूच लज करची नाका. कित्याक आमी सर्व एकामेका आमी भाव भयणी जावन आसा, एका कुटुंबाचे सांदे आमी जावन आसा जेजू थंय. आमी सर्व आसकत, सर्व आमी पातकी, सर्व आमी मेळी जावन आसा. तर ह्या वेळार आमी मुखार येवया. ह्या सक्रामेंताच्या जेजूच्या लागीं येवन आमी दिंबी घालया आनी ह्या वेळार ह्या जाग बाप तांकां इगर्ज मातेंतून मेळिल्ल्या त्या अधिकारान, जेजून तांकां दिल्ल्या त्या अधिकारान आमचे खातीर सुटकेचे मागणे म्हणटले. आमी बरे जावचे खातीर आमचे खातीर ते मागतले. तर ह्या वेळार जेजू आपयता म्हणलें गायन आमी गायत आसतना त्या आपयतल्या जेजू सरशीन आमी येवया आनी ताचे मुखार दिंबयेन आमी सरपडया. मुखार येवचे, हांगासर तुमी येवन दिंबी घालची. सकडांनी येवयेत, सकडांनी उठोन हांगासर येवयेत. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपात आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपात आपल्या. जेजू आपयता. कोणी जर तर पयस आसा तर जेजूच्या लागीं तुमी येवचें. कोणी लज करची नाका. सोम्याचे लागीं आमी येवया. सोम्याचे लागशिलान आमी अनुभव करच्या खातीर मुखार येवचें. बरें. आपयता, कृष्ण सांप्रताना नसलानी अडसताना, कृष्ण सांप्रताना नसलानी अडसताना, निराश नाका दैरान आपूण तुका करता. निराश नाका दैरान आपूण तुका करता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपात आपल्या. जेजू आपयता. ह्या वेळार आमकां समी जेजू क्रिस्ताच्या मुखार आमी दवरया.
जेजू क्रिस्त जावन सुटका लापसो वेळ हो. जेजू क्रिस्त जावन आसा देव, जेजू क्रिस्त जावन आसा बळवंत, जेजू क्रिस्त जावन आसा सर्व सुटका दिवचो देव. आनी ह्या पवित्र वेळार आमकांच आमी जेजू क्रिस्त मुखार दवरया. आनी ह्या वेळार प्रत्येक जावन सर बंदडे कळोवंक जाल्लें, सर्व असलें खोटेपणां कळोवंक जाल्लें खातीर आमी मागया. मोगळा जेजू तुज्या मुखार आमी दवरता सर्व स्पिरिट्स, all the spirits that are responsible for oppression, responsible for running behind passion, responsible for sins, responsible for passiveness, responsible for suicide tendencies, responsible for all kind of wretchedness, responsible for running behind all that is evil, responsible for all kind of addictions, responsible for all kind of physical passions, responsible for all kind of addictions, be it mobile, be it the drugs, be it drinks, be it any kind of filthy things. In the name of Jesus Christ, at this very moment, I cast out all these demons. I cast out all these demons which are responsible for all these negative things, which are drawing persons in a very depression, which are responsible for sorrow, which are responsible for division in the families, which are responsible for failures in relationships, which are responsible for all kind of failures in the be it studies, be it at the place of work, be it any kind of things. All kind of these spirits which are bonding us, which are haunting us, which are destroying, which are bringing sorrow and everything. In the very name of Jesus Christ, the very name of Jesus Christ, I order you, all these kind of spirits, to come and fall at the feet of Jesus at this very moment, and liberate all these people who are here, all the members, all the sons and daughters of Jesus Christ, so that everyone may be freed from all these kind of things, so that they may receive liberation, receive happiness, receive all kind of goodness, so that the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, may descend on each and every one of them, and all kind of satanic spirits, all kind of its followers, all kind of negative things be run away from everyone who is gathered here. May it not disturb to anyone. May it bring peace and happiness in every form, in every way. If you're oppressing, in the very name of Jesus Christ, I cast you out. In the very authority of the church, I cast you out in the very name of Jesus Christ, so that you may fall at the feet of Jesus Christ and bring happiness, bring liberation to all the people gathered here. ह्या वेळार प्रत्येक जावन आमच्या कुडीचे सर प्रॉब्लेम देवा मुखार आमी दवरया. आमच्या जिविताक आमच्या कुडीक सर पिडा शिडा आमी देवा मुखार दवरया. जेजू क्रिस्त जावन आसा देव आमच्या मदें आसो. ह्या येवकरीस्त रुपार हांगासर आसा. सर्वांक आपडसो देव हो, गुण करसो देव हो, बरेपणाचो देव हो, नीज देव हो, एकलोचो देव हो, सर बरेपण हाडलो देव हो. ह्या वेळार आम्हा सर्वांक तो आपडता आनी प्रत्येक आमची सर पिडा शिडा आमी ताच्या मुखार दवरया. आमची सर मानसीक पिडा शिडा, सर काइंड ऑफ डिप्रेशन जावंक पुरो आमकां राती न्हीद पडना, वा न्हिदेची पिडा, वा दुसरे खंयच्याय ब्रेनाक समजलेली पिडा शिडा, जावंक पुरो टेन्शन, जावंक पुरो सर्टन काइंड ऑफ सिकनेस, जावंक पुरो ब्रेन ट्युमर, असली सर पिडा शिडा जेजूच्या मुखार आमी दवरया. जावंक पुरो आमच्या दोळ्यांक समजलेली पिडा शिडा, आमच्या कानाक समजलेली पिडा शिडा,
वा आमच्या दुसऱ्या खंयच्याय तकलेक समजलेली पिडा शेडा आमच्या तोंडाक आमच्या चिबेक समजलेली पिडा शेडा आमच्या सर्व काइंड ऑफ the diseases of the neck connected to all kind of neck or the spondylitis ताळो दुखो वा सदांय खोंकली शेड वा दुसऱ्या खंयच्याय प्रॉब्लेम वा गोंयटर प्रॉब्लेम आमच्या लंग्साक समजलेली पिडा शेडा जावंक पुरो टीबी जावंक पुरो आस्थमा वा हार्टाक समजलेली सर्व रितीची पिडा शेडा आमच्या ब्रेस्टाक समजलेली पिडा शेडा जावंक पुरो ब्रेस्ट कॅन्सर वा दुसऱ्या खंयच्याय रितीचे कॅन्सर वा कितेंच रितीचे प्रॉब्लेम ते आसा तर आमच्या शोल्डरांक समजलेली कसली पिडा शेडा ह्या जेजूच्या मुखार आमी दवरया जावंक पुरो आमच्या पोटाक पिडा समजलेली पिडा शेडा जावंक पुरो आमच्या लंग्स आमच्या इंटेस्टायनाक समजलेली पिडा शेडा वा आमच्या दुसऱ्या खंयच्याय पोटाच्या ऑर्गनाक समजलेली पिडा शेडा आमच्या किडनीक वा लार्ज इंटेस्टायन द स्मॉल इंटेस्टायन आमच्या लिव्हराक समजलेली पिडा शेडा आमच्या पित्तकोशाक समजलेली पिडा शेडा जावंक पुरो अजीर्ण जावंक पुरो दुसऱ्या खंयच्याय गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम जावंक पुरो अल्सर्स वा आमच्या लैंगिक विश्वाक समजलेली पिडा शेडा कसली पिडा शेडा प्रत्येक दोन स्त्रियेक समजलेली पिडा शेडा दूख वा कसलेच रितीचे सिस्ट आमच्या कुडींत आसा तर ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पया जावंक पुरो आमच्या कुडींत आमच्या हात पांयाक कितें उणेपण आसा आमच्या नर्वस सिस्टमाचो प्रॉब्लेम आसा हाडांक प्रॉब्लेम आसा वा कसलेच रितीर फाटीची दूख लोअर बॅक पेन वा कसलीच रीती फाटीक समजलेली पिडा शेडा वा आमच्या गांठयो दूख ह्या वेळार कुडीक समजलेली पिडा शेडा जेजूच्या मुखार आमी दवरया हो जावन आसा देव आनी कसलीच जर तर एजंट्स एनी काइंड ऑफ एजंट्स which are responsible for all these kinds of diseases any kind of evil spirits which are bringing these kind of diseases in the very name of Jesus Christ I ban you and cast you out at this very moment from here Lord Jesus Christ you are truly present in this Eucharist you are truly present here you are the Lord of Lords God of gods there is nothing impossible before you Almighty Lord in this very moment Lord touch each and everyone who is gathered here touch them and heal them every possible kind of healing bring in their mind in their body so that they may enjoy the peace of mind and the peace in the body all kind of diseases Lord at this very moment we surrender before you Lord touch them Lord each and every person who is gathered here touch each and every one of them Lord put your hands upon them so that they may receive healings the physical healings so that with a healthy body they may be able to praise you may they experience Lord your touch your healing at this very moment Lord in the very moment Lord bless each and every one of them and touch them so that everyone may be healed everyone may be liberated everything that is negativity everything responsible for these diseases may vanish at this very moment and every kind of agents the devil or his agents which cause these kind of sicknesses and this very moment Lord touch them and heal each and every one of them drive them every kind of these kind of diseases and every agent that is causing these kind of diseases Almighty Lord pour your blessings on them your precious blood Lord Jesus pour at this very moment on these people gathered here Lord bless each and every one of them and all those who are seeing and are joining this adoration live Almighty Lord bless them bring them healing in every possible way Lord heal them Lord bless them Lord give them the good health Lord you are the Lord you are the God Lord bless at this very moment Lord Lord I in your very name Lord I cast out at all these kind of agents which are responsible Lord heal them at this very moment Lord heal them at this very moment Lord heal them दैविक सत्तेन तुझ्या ह्या वेळार आमी आमकां जेजू क्रिस्त मुखार दवरया आमच्या जिविताचे सर सलवणी जेजूच्या मुखार दवरया जावंक पुरो म्हाका सलवणी आसा म्हज्या शिकपांत म्हज्या कामांत म्हज्या रिलेशनशिपांत जावंक पुरो चेड्या आनी चेडवा मदें रिलेशनशिपांत प्रॉब्लेम जाला जावंक पुरो सैरीक म्हटल्यार जावंक पुरो सैरीक आशेवन आसा जाल्यार सैरीक जायना जावंक पुरो जायत्यो आडखळ्यो आसात म्हज्या जिवितांत कितेंच बरें करूंक हांव चिंतल्यार बरेंपण म्हाका मेळना जावंक पुरो हांव एक बरें काम सोदून आसा काम म्हाज्या सोदण्यार आसा बरें काम म्हाका मेळना बरें काम मेळ्ळ्यार बरो पागार म्हाका मेळना जायते रितीन हांव सलवणी हांव पळोवन आसा म्हज्या जिवितांत जेजूचो आशिर्वाद उणें जाला की कितें म्हळ्यार जायते पवडी म्हाका भोगता ह्या वेळार प्रत्येक जण आमची सलवणी आमच्या जेजूच्या मुखार दवरया सर रितीची सलवणी जावंक पुरो म्हज्या पर्सनल लायफ जावंक पुरो म्हज्या कामांत जावंक पुरो म्हज्या रिलेशनशिपांत जावंक पुरो म्हज्या आर्थीक परिस्थिती बरी ना असली सर सलवणी आमी जेजूच्या मुखार दवरया
आणि जेजूचो आशीर्वाद आमी मागून घेवया. जावंक पुरो म्हजें रिलेशनशीप म्हज्या कुटुंबां थंय, म्हज्या आवय बापूय थंय, म्हज्या भाऊ भयणी थंय बरें ना, जावंक पुरो म्हजे इश्ट थंय बरें ना, खंय गी म्हाका म्हज्या इश्टा जावन म्हज्या दुसऱ्या जावन म्हाका मान मर्याद म्हाका मेळना बघता म्हाका. आनी जायते फावटी हांव एक सुरूच म्हळ्यार चिंता म्हज्या मोतीक येता. जावंक पुरो हांव ल्हान आसतना म्हज्या आवय बापूयन म्हाका सांडुरलो. जावंक पुरो म्हज्या आवय बापूय जावन जायतो म्हाका मोग मेळोंक ना. जावंक पुरो ल्हान आसतना म्हाका एब्यूज आसताले, बीट सेक्शुअल एब्यूज, बीट फिजिकल एब्यूज, बीट मेंटल एब्यूजस. आनी म्हज्या मोतींत म्हज्या काळजांत असले सर घाय हांव घेवन आसा. आनी हर एके वेळार म्हाका असले मनशांक पळयतना म्हाका भेंज दिसता, भिरांत दिसता. बगसून म्हाका असादी जाता, म्हजें टेन्शन चडटा, म्हजें आंग ऊन जाता, ऊब जाता, म्हाका राग येता, म्हजो राग कंट्रोल करूंक जायना. कित्याक जायते जाणांनी म्हज्या जिवितांत म्हज्या ल्हानपणांत थावन म्हाका बरेंपण दिवना वा म्हज्या कुडीचो दादोसकाय वा संतोष केला. जावंक पुरो सेक्शुअली I was used and offended. At this very moment, Lord, I present all these people who are gathered here. Almighty Lord, all these kind of mental tension and the torture which they are undergoing, maybe the internal wounds which they have coming. जावंक पुरो हांव ल्हान आसतनाच म्हज्या आवयच्या कुडींत आसतनाच आवयन म्हाका नाका म्हणून बगयल्लें. म्हाका एबॉर्शन करची चिंता पळोवन म्हज्या आवय थंय आयिल्लें. आनी हे भुरगो वचूं नाका असले चिंता पळोवन म्हजी आवय आठवण आसली आनी तेंची चिंता अजुनूय म्हज्या मोदींत आसा. म्हाका ह्या संवसारांत कोणी म्हजो मोग करिना, म्हज्या आवय बापूय म्हजी मोग करनात. असले जायते चिंता पळोवन म्हज्या जिवितांत आसा. जावंक पुरो हांव वाडोवन येतना म्हाका समाजांत तिरस्कार मेळ्ळो. जावंक पुरो नेगेटिव्ह स्टेटमेंट्स म्हज्या विशयान सांगले. जावंक पुरो म्हज्या स्वभावाचे वयर, जावंक पुरो म्हज्या कुडीच्या स्वभावाचे वयर, जावंक पुरो म्हज्या रंगाचेर, जावंक पुरो म्हज्या इंटलेक्च्युअल एबिलिटीज हांव हुशार ना म्हणून, जावंक पुरो कांयच प्रयोजनाक पडना म्हणून दुसऱ्याने म्हाका सांगलें. हे सगळे नेगेटिविटी, नेगेटिव्ह स्टेटमेंट्स म्हज्या मोतींत आसात. पूण आज जिवंक कस जाता. So may you at this very moment, Lord, I present all the people gathered here who are undergoing this kind of mental tension and the torture, and especially the inner wounds which they are carrying over the years. Almighty Lord, in this very moment, Lord, I present each and every member gathered here. At this very moment, Lord, heal them. Lord, touch them. You pour out your precious blood on each and every one of them, Lord. Bring healing to every wound, internal wounds, every internal wounds, Lord. Lord, heal them at this very moment. Give them the peace of mind, Lord. And all this negativity which they have been carrying, Almighty Lord, heal them. At this very moment, Lord, heal them. Lord, give them the blessings. Lord, pour your blessings on them. Lord, you are the Lord and God of gods. Lord, at this very moment, I present all these people with all the mental tension, the torture, the failures, all kind of psychological sicknesses, Almighty Lord. Heal them in this very moment, Lord. Lord, bless them so that they may feel your touch. At this very moment, Lord, they may feel your touch. And this very moment, Lord, touch them so that they may feel blessed. At this very moment, Lord, apod jedu tanka आणि सर बरें कर. आणि असले कसले तू पिडा शिडा घेऊन वोवन आसात जेजू तुज्याच नांवान असले चड पिडा शिडा गुण जावं दी आणि सर बरेंपण जावं दी. जमे जेजू येवकरीसान तू हजर आसाय ह्या सर आमच्या युवकांक, सर आमच्या युवतीक आपड जेजू आणि सर बरेंपण तांच्या जिविताक हाड जेजू. Jesu maka apu amolik jaratan maka tu telai unter Jesu maka gunto सगळे पीडा शीडा मोची तू निवा आपण Jesu maka apu amolik jaratan maka tu telai unter Jesu maka gunto सगळे पीडा शीडा मोची तू निवा सगळी कंबे साराई मोची तू निवा सगळे क्रिस्तूक सदांच मोची तू निवा. ह्या वेळार आमकां सगळे जेजू क्रिस्ताक समर्पिया. जेजू क्रिस्त जावन सामचो देव, जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आपयता. जशें तो पवित्र जावन आसा ताच्या पवित्रपणांत एक जावच्या खातीर तो आमकां आपोवन आसा. ह्या पवित्र वेळार आमकां सगळे जेजू क्रिस्ताक समर्पिया. जावं पुरो जायत्या कारणां निमतान आमी जेजू क्रिस्तान पयस वेता. जावं आमची स रितीची पातकां, स रिती पातकाक पडच्यो त्यो आलोचनो, स रितीक पातकां पडोवंक कुमो करचे सर आमचे गॅजेट्स, बीट मोबायल, बीट इंटरनेट, बीट any kind of movies, pornography movies, be it any kind of videos which are leading us astray.
be it any kind of desires, vague desires, all kind of unnatural desires, to have the physical satisfaction, to fall into sin, to get the satisfaction of the every organ of our body. आणि प्रत्येक सण हर एक पातकाक पडून आशा दिवची तसले ते सम तो वेळ घडी सोम्या जिजू ह्या वेळार आम्ही तुका समर्पित आमची सर आलोचन ती नितळ कर दोन खाड नितळ कर सोम्या जिजू आमचे खाळीस सर्व खोटे आलोचन आलोंच असले आमच्या खाळीच दोन कर सोम्या जिजू तुझ्या पवित्र रक्तांत आमची मोत आमची काळीज आमची कूड दोन कर सोम्या जिजू असले कसलेच खोटेपणाक पडनाशे कसले पातकांक आमी पडनाशे कसलेच रीती संसाराचे अटॅचमेंट be it the physical attachment, be it unnatural attachments, be it desires to get glory and name and honor, maybe desire to go behind instant money and fall into the trap of the devil, be it any kind of these kind of spirits, if we have gone to receive its blessings so that to get the name and fame, all this kind, let us surrender at this very moment. Almighty Lord, at this very moment I pray your blessings on each and every one gathered here. All the moments that they fall into sin, all the reasons for which they fall into sin, all kind of attachments which they have with this world, all the worldly things, or any kind of spiritual attachments to get the name, fame, satisfaction, happiness, and every possible way to go away from you, all kind of their gadgets, all kind of things, all kind of media, all these kind of weapons or the instruments which they use. Almighty Lord, at this very moment I surrender all these instruments, all these gadgets, all the items, all these kind of drugs or any kind of things, or even the spirits which they receive the help. And this very moment, Lord, हांव तुका समर्पित आसले सर सोम्या जेजू ह्या आमच्या भावांचेर ह्या आमच्या भयणीचेर ह्या सर युवा जाणांचेर सोम्या जेजू आपड जेजू ह्या वेळार तांकां तूं गूण कर सोम्या जेजू तांच्या मोतीन तांच्या खालसांत एक बरेंपण उपजों दी सोम्या जेजू तुज्या आशिर्वादांनी सर बरेंपण तांच्या जिवितांत उपजों दी पत्काचे समय पयस करून एक बरें जिवीत भाग्यवंत जिवीत शिवोवची कृपा तूं तांकां दी सोम्या जेजू तांचे वयर तुजें आपड तांचे वयर तूं आपड सोम्या जेजू तांकां आतां पवित्र तुज्या देणेन तूं भर सोम्या जेजू एक बरें जिवीत जिवोवची कृपा तांकां दी सोम्या जेजू तुज्या आशिर्वादांनी ह्या वेळार तांकां भर सोम्या जेजू सर्व असले बंदडे तावन तांकां सुटका दी जेजू ऑल काइंड ऑफ bondages, be it physical, be it spiritual, be it any kind of emotional. Lord Jesus Christ, the very moment we present all these bondages before you, Lord. Lord, touch them, break these bondages at the very moment. Lord, liberate them so that they may become completely yours and only yours, Lord. Lord, bless them. Lord, bless them. Lord, bless them in this very moment, Lord. What is triyen to avartan apoten kashtalyam tuve bore kele bavartan how tuka somya asa portan payantala tuja sarportan somya jesu magnya mucha Gandhi Galiya Jesu Magna Guman Dundi Kurpeci se Cine Muja Sumia Sadas Valoti Kurpeci se Udin mucha sumia sada swaloti apodchisu maka aako amoletyar tan maka totela apodchisu maka kunte sagli pida shida सगळी पीडा शिडा मोची तोनिवा आमच्या जाग्याक आमी पाटी वेचे
ह्या वेळार हांगासर मागता आसतना तुमी सोम्याचे सरशीन मुखार येवन मागता आसतना आनी सगळ्या आराधनाच्या वेळार सोम्यान जायत्या जाणांक आपडलां, जायतें बरेंपण आमकां ताणें दिलां. प्रत्येक जण पाटीची दूख आसल्या एका एकल्याक पाटीची दूख म्हणजे ते पाट आनी पाय कुडसताल्या कडेन त्या जाग्यार दूख आसलेल्या कठीण दूख आसलेल्या एका व्यक्तीक सोम्यान आपडन गूण केला. तशेंच बँकांत काम जाय म्हूण सांगून प्रयत्न करनासच्या एका व्यक्तीक सोमी म्हणटा तुका हांव बेसांव दितलो आनी तुज्या कामांत हांव तुका सक्सेसफूल करतलो म्हूण सांगून सोमी तुका म्हणून आसा. तशेंच वडला पयल्या बरी वेरोनिका, अनिता, स्टीवन हांच्या तेगांची नांवां सोम्यान नांव काडन नांव आपयलां. तशेंच आपल्या फुडारा विशांत फ्युचराच्या विशांत बेंबिरांत बरोवन गेल्ल्या एका व्यक्तीक सोमी म्हणून आसा डू नॉट फियर आय एम विथ यू. भिये नाका तुज्या फुडारा विशांत हांव तुजे सगळें आसा म्हणलें सोमी तुका बुजावण दिवन आसा. जिणये सांगाती सोदून आशिल्ल्या तेगा जाणांक अवती जिणये सांगाती सोमी दाखोवन दिवन आसा. तशेंच गॅस्ट्रायटिसाच्या समस्याक वळख जाल्ल्या एका व्यक्तीक ह्या गॅस्ट्रायटिसाच्या समस्येंत हांव सोमी गूण करन आसा. डिप्रेशनांत हांव एका व्यक्तीक सोमी सुटका दिवन आसा. तशेंच सुसायडल टेंडन्सीज जीवच नाका म्हूण सांगून तसले चिंताप आशिल्ल्या एका व्यक्तीक सोमी हांव सुटका दिवन आसा. तशेंच पॉर्नोग्राफीक एडिक्शन्स आशिल्ल्या वायट फिल्मां पळोवचे एडिक्शन आशिल्ल्या तेगा जाणांक सोमी हांव सुटका दिवन आसा. आनी हांगासर एक व्यक्ती आपल्या पिडेस्त आवय खातीर मागून आशिल्लो व्यक्ती तो जावन आसा आनी ताचें मागणें सोम्यान आयकलां. परगांवाक वचूंक प्रयत्न करच्या एका व्यक्तीचेर सोम्यान आयच्या दिसा बेसांव घालां. आनी तशेंच 8 कुटुंबाचें मागणें करूंक सांगाता कुटुंबाचें मागणें करचें ती कृपा आयच्या दिसा सोमी दिवन आसा. आनी तशेंच एक वर्तें बेसांव सोम्यान आज दिलां. 20 आनी 5 जाणांक सोमी विशेश रितीन आपल्या मोगान बरन आसा. 20 आनी 5 जाणांक सोमी आज विशेश रितीन आपल्या मोगान तो बरन आसा. आनी तशेंच वैयक्तीक जावन सोम्यान आज वैयक्तीक मेसेज हर एकल्याक एक मेसेज सोम्यान दिल्या. पर्सनल प्रेयर म्हणजे वैयक्तीक मागणें हर एकली तुमी हांगासर आयली हर एकली ह्या वैयक्तीक मागण्याक सोमी तुमकां आपयता. थोडो वेळ दिसाचो थोडो वेळ 20 आनी 4 घंट्यांनी दिसाक 1 वरपणी सोम्या सांगात 1 वर एकच पटी जायना तर ती वेळ विंगड अर्दो घंटो सकाळींचे अर्दो घंटो राती त्या रितीन सोम्या सांगात तो वेळ करसूंक. आनी कोणाक सक्रामेंताची भेट करियेत इगर्जेची भेट करियेत तुमी करची. आनी जर तर जायना तर घरांत तुमच्या कुडा भितर सोम्या मुखार सोम्या सांगाता वैयक्तीक मागणें करूंक तुमकां सोमी उलो दिता. आनी त्या वेळार जायतें परिवर्तन तुमच्या जिणयेंत तो हाडटा म्हणटा. आनी तशेंच जायतीं बरेंपणां बेसांवां तुमच्या जिणयेंत तो दिता म्हूण सांगून आयज कोण आयच्या दिसा तो पाळटा तांकां बेसांवां लाभतली म्हणलें सोम्यान आयच्या दिसा दाखोवन दिलां. आनी सर्व आमकां बरेंपण केल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवन ह्या वेळार ताच्या पवित्र आत्म्याक आमी घेवंक आमी तयार जावचें. आनी आज आमी निर्णय काण गेला पवित्र आत्म्यान पवित्रपणाची जिणी आमी जियोंक आसा म्हूण सांगून आज आमी निश्चय घेतला. तर पवित्रपणाची जिणी आमी जिये जाय तर पवित्र आत्मो आमकां गरजेचो. जुवांचे शुभ वार्तेंत आमी वाचता 14 अध्याय 17 वाक्य जॉन 14:17 अशें म्हणटा होली स्पिरिट विल बी विथ यू अँड इन यू. तुज्या सांगाता पवित्र आत्मो आसतलो आनी तुजे भितर तो पवित्र आत्मो आसतलो. तुज्या सांगाता तुका एक सांगाती जावन तुका एक गायड एक मार्गदर्शक जावन तुजो शिक्षक जावन तुका मुखारसून व्हरूंक तुका कुमोक दिवन मुखारसून व्हरूंक हो देवाचो पवित्र आत्मो आमचे सवय आसतलो. आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर आसतलो आमकां सोम्या जेजूच्या त्या रुपाक आमकां परिवर्तन करूंक टू ट्रान्सफॉर्म अस इनटू द इमेज ऑफ क्रायस्ट. आमकांच आमी पातकान पडोवन मेळोवन गेल्या पूण आज आमकां परत नितळ करून सोम्याच्या स्वरुपाक बदलून तो आमकां ह्या पवित्रपणान मुखार व्हरूंक कुमोक करूंक तो आमचे थंय रावतलो. तर आज ह्या पवित्र आत्म्याक आमी आमचेर घेवंक वता आसतना जायते फावटी आमी पवित्र आत्म्याक दुखयलां ते सर्व आमी उगडासा काडया आनी पवित्र आत्म्या कडचें बोगसाणें आमी मागया. आनी पवित्र आत्मो आज आमकां धैर्यान बरोवन दी सक्तेन बरोवन दी ह्या सोम्याक एक साक्ष जावन ह्या संवसाराचेर आमी जियोवच्याक. कोणूच आमकां हांसोवन दित कोणूच आमकां पिशी म्हूण आपोवन दित पूण आमी धैर्यान सोम्याक साक्षी जावन धैर्यान सोम्याक साक्षी जावन ह्या संवसारान आमी जियोवच्या खातीर पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आपोवया.
तशेंच देवाचो मोग आमच्या काळजांत वचच्या खातीर पवित्र आत्म्याक आमचे ते आमी आपोवया. हे संवसारांत जेजूचो उजवाड जावन मीठ जावन ताची रूच हेरांक दिवंक, हेरांक ताच्या मोगा विशयान शिकोवंक आमकां बळ दी पवित्र आत्म्या, आनी आमचें तें ये म्हणून ह्या वेळार आमी आपोवया. एका मासा रक्ताचें काळीज आमकां तूं दी, पवित्रपणाची जिणी जियोंक, तुज्या उपदेशा प्रकार जिणी जियोंक आमकां बळ दी पवित्र आत्म्या म्हूण ताका आमचें तें आमी आपोवया. ह्या वेळार आशेवन तानेवन कित्याक देवाचे उतार म्हणटा, जेजू क्रिस्त आमकां म्हणटा जुवांच्या शुभ वार्तेन 4थ्या अध्यायान तो म्हणटा, जर तर हे उदक तूं पियेताय तर, हे जिविताचें उदक तूं पियेशी तर परत तुका तान लागची ना. आनी खंयची ती तान जावन आसा? तान ह्या संवसारी कुशलकायेक, तान मनशांच्या मोगांक, तान कुडीच्या कुशलकायेक, तान संवसारी वस्तूंक. आनी सोमी म्हणटा, जर तर तूं म्हज्या जिविताच्या उदकान पवित्र आत्म्यान भरताय तर परत तुका ह्या संवसाराची पातकाची तान तुका लागची ना. आनी ह्या वेळार ह्याच पवित्र आत्म्याक लालेवन थानेवन आमी आमचे तें ये पवित्र आत्म्या म्हण आमी मागया. आनी हांगासर ह्या जाग बाप तांचे मागलेले हात तुमच्या माथ्यार दवरून मागता आसतना कुंभघराक आयिल्ले बरी 2 लायन करून तुमी मुखार येवचे आनी तुमी पाटी गेल्ले उपरांत परत तुमच्या जाग्यार रावन हेने तेने पळय नासतना तुमचे हात उबारून ह्या हात तुमच्या काळजाचेर दवरून देवाक तुमी अर्गां दिवचे. ಆತ್ಮರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದೂಡ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಒಂದೂಡ ಬಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವರವಾದ ಯೇಸುವೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೀ ಮಾಡು ಬಾ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡು ಬಾ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವರವಾದ ಯೇಸುವೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೀ ಮಾಡು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡು ಬಾ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ದೂಡ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಪಾಪದ ಪುಣ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಪ್ರೇಮದ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಪಾಪದ ಪುಣ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಪ್ರೇಮ
ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ದೂಡ ಬೆಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಸುರಕ್ಷಕನೆಯೆಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮನೆಂಬ ರೋಗವ ನೀಗಿಸಿ ವ್ಯಾಧಿಯ ತೊಲಗಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಸುರಕ್ಷಕನೆಯೆಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮನೆಂಬ ರೋಗವ ನೀಗಿಸಿ ವ್ಯಾಧಿಯ ತೊಲಗಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಮರೆಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ದೂರ ಎಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಲೋಕದ ಮೋಹ ಮನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ದೇವರ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಭೂಲೋಕದ ಮೋಹ ಮನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ದೇವರ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ದೂರ ಬೆಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ದೂರ ಎಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ सगळे उभे राहा सगळे उभे राहा हालेलुया 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 Arbaci sobraci se poidatniaturi Devorim children pachi garachi garachi Poidatniaturi chavitrani Sakadja forni chavini Hallelujah Hallelujah वेळ जावन आसा सक्रामेंताचें बेसांव आमी घेवचो वेळ एक पवित्रपणाची जिणी आमी जियोंक निर्धार घेवन जेजूचो मोग करन हेरांक तसो मोग करूंक आमी शिकयतले हांव सोम्या हे संवसारांत तुका साक सावन जियोंक आमकां तुजें बेसांव दी म्हणून ह्या वेळार मागून सोम्याचें बेसांव आमचेर आनी आमच्या मोगाच्या सर्वांचेर आमी घेवया Yityawo
dogancia spirita sama-sami navarta. आमेन. प्रार्थोया हे देवा तुझ्या पवित्र अजापार रितीर ह्या येवकरिस्तान तू हजर आसाय. तुझो हो भोव मिस्तेर आमी नियाळता आसतना हांगासर असल्या आम्हा सर्वांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. तुझ्या उतरा प्रमाणे जिवंक भाग्यवंतपणाची जिवीत मुंदरण व्हरूंक आनी जिवितांत तुका मानता तसलें जिवीत जिवोवचे भाग आमकां फोव कर. ही आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. Amen. Sădin zaun Dev, sădin zaun tăcem povit nam, sădin zaun Jesu Christ nis Dev ani nis munis, sădin zaun Jesu ce nau, sădin zaun tăcem bo povit kalis, sădin zaun tăce amoli kraga, sădin zaun Jesu altaricea bo povit sacramentan, sădin zaun bagiun spirit paraclit, sădin zaun devaci divoti mai mori bo bagiun. सदैव जाऊं ती सौभाग्यवंत आणि कथावीन गट समाव सदैव जाऊं तिचे महिमे बरी सगळी खेणे सदैव जाऊं मरियेच्या कॉर्मेचे नाव सदैव जाऊन सांजवे जोबवणी स्कल्पती सदैव जाऊं देव त्याच्या बड्या आणि भक्तांते. मोगाचनो ह्या देव मंदिरांत हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा सांजेर 3 वरां तावन 7 वरां पर्यंत हांगासर मागण्या विधी शिकवण आराधन आणि मीस आसतले. त्या देखून म्हयन्याच्या हर एका पयल्या आयतारा 3 वरां तावन 7 वरां पर्यंत मिसाचे बलिदानी सांगात आसतले. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी तशेंच भोव व्हड संख्येन आज तुमी आयल्यात. हो सकाळींचो वेळ आनी दनपारांचो वेळ आमी सांगाता करसेला आनी खंडीत जावन देवाची आशिर्वादां घेवन आमी परत फाटी वेता. भाग्यवंतपणी आमचे जिवीत जियोवया आनी तशेंच देवाच्या कृपेन देवाच्या आदारान आमचे जिवीत आमी बांदून हाडया. आनी ह्या तुमच्या ह्या प्रायेन जायती देवाची आशिर्वादां आनी ताजी बेसांवांक गरज आसा. चड जिविताक संबंद जाल्ली चड विसवणी तुमी ह्या प्रायर करतात. जावंक पुरो तुमचें शिकपाचें वा कामाचें वा इंडियांत रावचें भायर वेचें खंयचें लायन तुमी घेवचें प्रोफेशनल लायन वा तुमच्या काजारी जिविताक संबंद जाल्लें जायतीं डिसिशनां तुमी घेवंक आसात. त्या देखून देवाक लागीं रावया. देवाचो मोग जर तर आमचेर पडलो तर खंडीत जावन बऱ्यांतली बरी डिसिशन आमकां मेळटली आनी बरो आमचो फुडार आसतलो. तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां. डू वी हॅव एनी representatives from Jesus Youth? Anybody here? Representatives from Jesus Youth? Nobody. Okay. आमी निमाणे कांतार आमी गावया आनी देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी आमच्या जिविताक आमच्या कुटुंबाक आमच्या कामाक आमच्या शिकपाक आमी परत मुखार या. भक्तीपूर्ण ध्यान करूया. ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಏಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಏಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಏಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ
पुत्राल सोवे तमकार मोरी आशीर्वाद देवाम काम बापाचे पुताचे आणि पवित्र